पेडणे म्हालात मसणभुयेचो व्हडलो प्रश्न उपरासला। सरकारान मसणभुयेचें अर्दवट काम करून दवरिल्लें आसा। देखून आदले मुख्यमंत्री आनी आदले मांद्रेचे आमदारां सयत थळाव्या लोकांनी सगळ्या वाठारांत मसणभुय बांदून दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। तिचो अवमान जाता तो टाळूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी प्रायोरिटीन सरकारान विशय घेवंक जाय। प्रत्येक गांवांत आयडेंटिफाय करपाक सांगूंक जाय, पंचायतीक किंवा तलाट्याक सांगूंक जाय। गव्हर्मेंटाचे सगळे कडेन जागे आसा, सगळे कडेन जागे आसा, फक्त एप्रोच आसलो की जालो। आनी पंचायत एकी कडेन बसून जर प्रामाणीकपणे ठरयतली जाल्यार कांयच करपाक। प्रत्येक गजालीन जर आमी पॉलिटिक्स हाडटले जाल्यार कशें आसा, म्हणजे हांवें पालयेन एक जागा अलॉट केल्ली पलीकडेच। आतां ते जागा अलॉट केल्लेकूय विरोध करणारो पंचच मेळटा। बरोबर, तेन्ना मागीर कशें जातलें? म्हणजे प्रत्येक गजालीक जर आमी राजकारण हाडटले जाल्यार कशें जातलें? हें जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता। निदान रेताची विल्हेवाट लावप जायत ना, जी गजाल आहा ताका राजकारण भितर हाडूंक जायना म्हजें मत आसा। आता पेडणे म्युनिसिपालिटीन जी स्मशानभूमी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान जेन्ना एग्रिकल्चराची जमीन एक्वायर करून 1,20,00,000ची स्मशानभूमी बांधली खरी, पण ती अर्धवटच रावली, ती फुलफील जावंक ना। थंय सुखसोयी ज्या विधीक जाय ते मेळना, तेतून एक पेडण्याच्या आमदारान लक्ष घालून ती पूर्णत्वास व्हरपाची अशी हांव मागणी करता। तशेंच हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की स्मशानभूमी हो मेजर विशय आसा पेडणे तालुक्यान तरी। जी भाटकारांची जी जमनी आसा ते आयज लोकांक थंय स्मशानभूमी मेळना, पण एक स्पेशल सरकारान एक्ट असो करपाचो, जर भाटकार सुद्दां जमीन दिना जाल्यार लोकांच्या गरजे खातीर जमीन एक्विशन प्रोसेस करून गांवांनी स्मशानभूमी करपाची ही माझी मागणी आसा। गोंयाच्या विविध भागांत स्मशानभूमी बाबत सगळी कडेन गांवांनी वाद सुरू जातात आणि हे वाद कितें जातात तर प्रत्येक गांवांत स्मशानभूमी थंय आसता, थंय कोणाची तरी ती जमीन आसता, थंय भाटकार आसता, कुळां आसतात आणि हेका लागून वाद जाता। आणि जो गरीब मनीस आहा तेच्या घरान एखाद्या व्यक्तीचो मृत्यू जाता, देहांत जाता, त्या वेळी तेका जे अंत्यविधी आहा ते करपाक मागीर तेन्ना त्रास जाता। आणि अशें हालीं पालयां आमच्या गांवांनी असोच प्रकार जाल्लो पेडणे तालुक्यान, तसोच मोरजे हेजे पयलीं जालो, अन्य ठिकाणी जातात। सरकारान हेजेर तातडीन लक्ष दिवपाची गरज आसा। स्थानीक जे आमचे लोकप्रती आहा पेडण्यान अशे अनेक समस्या आहात, थंय स्मशानभूमी आसा, मात्र ते स्मशानभूमी अजूनय सार्वजनीक स्वरूप तेका येवंक ना। सरकारान जर एखाद्या गांवांत प्रत्येक गांव तिथे स्मशानभूमी ही संकल्पना राबोवन जर स्मशानभूमी उबारली आणि ती स्मशानभूमी सार्वजनीक म्हणून तेका स्वरूप दिले, जेणे करून सर्व धर्माचे जाती धर्माचे लोक थंय अंतविधी करूंक येतले। जातीन माणसाचे जे सगळे हेवे दावे आहात ते अंतविधीकूय आमकां दिसून येतात। हेजी प्रकरणां अनेक पेडण्यान जाल्या गोंयाच्या विविध भागांत जाता। ताका लागून सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवन हो जो स्मशानभूमीचो विशय आहा तो गांभीर्याने घेवन प्रत्येक गांवांत किमान एक तरी सार्वजनीक स्मशानभूमी आणि ती सरकारी निधीतून सरकारी पैशातून बांधली जातली आणि जेणे करून कोणाची अडचण समस्या आसा एखाद्या वाड्यार अंतविधी करपाक थंय तेणी सार्वजनीक स्मशानभूमीन थंय अंतविधी करूंक शकता। अशा प्रकारची सोय प्रत्येक गांवांत जावपाची अशी ह्या माध्यमातून हांव मागणी करता।